slots with exciting contests for all the beautiful ladies only. Stay tuned till end of the episode. Participate in our contest and win super duper prizes. नमस्कार आणि येवकार तुमकां स्वामिनीच्या ह्या नव्या एपिसोडान. पयलीं म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. इतलो बरो प्रतिसाद तुमी आमकां दिला, असो प्रतिसाद दीत रावात. आज आमच्या मुखार आसा एक नवी स्वामिनी, एक नवी काणी. सो आमच्या बरोबर आसा श्रुतिजा नाईक. हॅलो श्रुतिजा, वेलकम टू आवर सिरीज स्वामिनी. थँक्यू. तुवें व्ह्युअर्साक सांगचें की तुजी कला कितें ती. पयलीं म्हणजे सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव श्रुतिजा. हांव मार्सेलान रावतां. हांव BEd करता सद्या आनी म्हाज्या BEडा वांगडा म्हाजो पार्ट टायम एक स्टार्टअप आसा, तो म्हणजे हस्त क्रिएशन्स. हस्त क्रिएशन्स इज ऑल अबाउट क्रोशे, वूल रिलेटेड आमी प्रोडक्ट्स करता. सो हस्त म्हणजे हात आनी क्रिएशन म्हणजे जे आमी तयार करता. सो जे हातीन करता आनी जे मोगान करता ते आमचे स्टार्टअप हस्त क्रिएशन्स. हितून आमी सगळे क्रोशे रिलेटेड प्रोडक्ट्स करता. सो श्रुतिजान तुमकां ताची कला सांगलेली आसा. इट्स अ हस्त क्रिएशन. सो हे हस्त क्रिएशन नेमकें कितें तें तेज्याच कडल्यान जाणा जावया. सो श्रुतिजा, ऑल अप टू यू. आमकां सांग, हे आतां म्हाका खूब तरेतरेचें कितें दिसता, सो तूं आमकां जस्ट ब्रीफ कर तुज्या प्रोडक्ट्सा बद्दल. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर जे आमचे स्मॉल प्रोडक्ट्स. सो ये हेअर क्लिप, स्टार हेअर क्लिप, ये हेअर टाय, बो हेअर टाय, डेझी आसा आमचे कडेन, सनफ्लावर आसा, इवन रोज सुद्दां आमी करता. ओके. इवन देर आर की चेन्स ओवर हियर, avocado, daisy, duck, penguin, whale, octopus, mushroom. Then we have plushy toys. Okay, जे sunflower plushy toy आसा, next penguin आसा, octopus आसा. तशेंच आमचे कडेन डिफरंट वरायटी ऑफ फ्लावर्स आसा, लायक सनफ्लावर आसा, बुके आमी सुद्दां करता. देन लिलीज आसा, डेझी आसा, ट्युलिप्स, रोज. देन इवन गजरा टायप हेअर क्लिप आसा. तशेंच आमचे कडेन पफ हेअर क्लिप आसा. मागीर पळोवंक शकता हांगासर बॅग आसा, स्मॉल बॅग्स, इवन हेड स्कार्फ. देन इवन वॉलेट आसा, मिस्टर बीन चो टेडी आसा. सो ते सुद्दां आमी डिफरंट वूल यूज करून आमी हे प्रोडक्ट केल्ले आसा. तशेंच आमचे कडेन तुवाले, टेबल कवर्स, मागीर बॅग, बीग सायज बॅग. देन हनी बी प्लशी टॉय, इवन बुके, फ्लावर पॉट ओवर हियर. हितून आमची वरायटी आसा, लायक डेझी फ्लावर पॉट, ट्युलिप फ्लावर पॉट. एंड इवन इफ कस्टमायझेशन जाय जाल्यार आमी तें सुद्दां करता. तशेंच हांगासर एक तोरण आसा. सो इवन आमी तोरण घेता. आनी खूब तुमकां कितें कसलें कस्टमायज करपाक जाय ते सुद्दां आमी प्रोडक्ट्स करता. श्रुतिजा, हे तुवें आतां कितें कितें आमकां गजाल्यो दाखयल्या. इट लुक्स टू बी क्वायट इजी गो श्रुतिजा. नो, नॉट एट ऑल. इट इज नॉट इजी. बट इट लुक्स टू बी इजी. कितें आसा, एक अशें चेन केला, एक की चेन घातला आनी यू आर डन विथ इट. नो, एक काम कर, तू करून दाखय म्हाका ते. पळोवया तुजे कडेन जाता. ओके, लेट्स ट्राय. येस. श्रुतिजा, हांवें एक्चुली म्हणलें खरें की इट लुक्स टू बी इजी, बट टू बी ऑनेस्टली हांवें केन्ना विणूंक ना. I don't know how to hold a needle also. So I hope you will guide me to this. Yes, sure. I will guide you. Okay. So a ball preserve Yes. and a ball mask. Done. Okay guys, I really don't know हे कशें करता. This needle is new to me and so is this thread. Okay. Yes. पहिले अशें धर. Okay. ही आमची needle. Then keep it over here. Take a turn. Hold this. And then pull it. ही आमची स्लिप नॉट झाली. Pull it how? Hold it. There. And then turn. Hold this. And then pull this inside. Yes. Good. Very good. Oh my god, one knot takes such a long time. I think I take back my whatever claim की it looks to be easy. म्हाका एक गाठ मारपाक भरपूर टायम लागलेलो आसा श्रुतिजा, and I can understand how difficult it would be for y'all, the handicraft makers. See. आता आम्ही फुडलो स्टेप घेऊया. Okay. सो ही आमची स्लिप नॉट. आता आम्ही चेन घालूया.
So turn and pull. And pull. Yes. Okay. Turn and pull. Turn and oops. Turn And pull. and pull. बट एक तुका आतां धाकटुले क्लिप करपाक कितलो असो टायम लागता? एक समज धाकटे क्लिप घेत जाल्यार आमकां एक 15 to 20 minutes लागता. सिरियसली इन लायक म्हाका दिसता 1-2 मिनटान लुक एट माय चेन. I know it is little loose, but if तूं practice करीत जाल्यार you will be perfect. Oh my god, guys, this is not that easy how it looks. So Shrutija, I wouldn't say I'm giving up. I better go home and get my homework done. Yes. सो श्रुतीच्या म्हाका सांग हो बिझनस तुवें कसो स्टार्ट केलो? हाव इट आमी आतां गोंयान पळयला विणलेले तुवाले किंवा यू नो बॅग्स अशे व्हडले बॅग्स. सो हो तुजो जो कॉन्सेप्ट आमी आतां पळयलो इट इज कायंड ऑफ यू नो इंडियन ट्रेडिशन विथ वेस्टर्न टच म्हणटात Yes, पळय तसो. correct. सो वॉट इज युअर बिझनस ऑल अबाउट? ओके, सो फर्स्ट म्हणजे जेन्ना बिझनस स्टार्ट करच्या पयलीं हांव तोरण करतालें विथ द थिंकींग दॅट फाल्यां सकाळीं म्हाका लगीन जावपाक जाय, शिवण जी आमची ट्रेडिशन आसा गोंयचें तें व्हरपाक जाय. सो विथ दॅट थिंकींग हांव तोरण शिकलें, टेबल कवर्स शिकलें आनी अशें हांवें स्टार्ट केलो. पूण म्हाज्या भयणीन, म्हाज्या सिस्टरान म्हाका एक आयडिया दिली की न्ही हें जें ट्रेडिशन आसा ताका तूं एक मॉडर्न टच दिवं शकता. And after that I started making bouquets, flowers from YouTube videos. आणि ते प्रॅक्टीस करून करून हांव तितून परफेक्ट जालें आनी अशेंच आमी खूब प्रोडक्ट्स करूंक लागले. आमकां ऑर्डर्स येवपाक लागली, कस्टमायजेशन सुद्दां आमी केलें आनी आमचे जे कस्टमर आसले ते तेन्ना प्रोडक्ट्स पळयताले ते खूब हॅपी जाताले आनी बरो फीडबॅक आमकां मेळ्ळो. सो तशे तरेन आमी स्टार्ट केलें. And all thanks to my sister and my family for helping me and supporting me in my startup. Wool and the material what you have used is available in Goan market? Yes, it is available, but आमी mostly from Pune, Belgaum थंयसून wool हाडटा. आमी डिफरंट वूल यूज करता, प्युअर वूल करता, देन प्लशी वूल सेपरेट येता, सो ताका लागून सॉफ्ट वूल लागता, देन वेल्वेट वूल हे आमी यूज करता. ओके, सो हेजो सोर्स आतां सपोज कोणाक बिझनस स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द रॉ स्टेट. मटेरियल अवेलेबल आसा गोंयांत. श्रुतीजा, वॉट आर द चॅलेंजीस यू फेस इन डुईंग दीस बिझनस? तुवें सांगलें आमकां तूं B.Ed शिकता, सो विथ शिक्षण तुजो हो बिझनस प्लस घरान तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली, सो हें मॅनेज कशें करता तूं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना म्हाका फ्री टायम मेळटा, मोस्टली आतां इंटर्नशीप स्टार्ट जाला, सो स्कूल सोंपोन 1:30 सुद्दां स्कूल सोंपता आनी देन सांजचो टायम म्हाका फ्री आसता. हांव ट्युशनूय घेता. ओके, सो आफ्टर ट्युशन एटलिस्ट रातचे हांव 1-2-3 वरां हें काम करपाक काडटा, बिकॉज इट इज नॉट इजी, ताका खूब टायम लागता. या डेफिनेटली, आय जस्ट सॉ इट इज नॉट इजी. आनी हांव म्हाजो स्टार्टअप एकटेच चलयना. एज सेड ऑलरेडी म्हाजी फॅमिली म्हाका सपोर्ट करता, तशीच म्हाजी भयण म्हाका सुद्दां हे प्रोडक्ट्स करपाक खूब हेल्प करता. म्हाजी मावशी म्हाका तोरण करूंक हेल्प करता, मागीर टेबल कवर्स हेल्प करता म्हाका ती. तशेंच म्हाज्या जे सरावंडिंग्सान हाऊसवायफ्स आसा जी घरा आसता तेंचे कडसून सुद्दां आमी तांकां हायर केल्ली आसा, सो दॅट ती सुद्दां आपल्या कितें तरी करचें घरा बसून, आनी बिकॉज आमकांय हेल्प मेळटा आनी ती इंडिपेंडंट जाता. ओके, सो आमी कितें करता, जे बेज प्रोडक्ट्स आसता, आतां एक प्रोडक्ट आसा फॉर एग्जाम्पल रोजाक जो बेज जाय तो आमी तांकां मटेरियल प्रोवायड करता आनी मागीर ती आमकां करून दिता आनी देन वी पे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. So it is not that you are just going ahead, you are taking few females along with you. So अशी कितली बायलां तुमी अशी एंगेज केल्ली आसा? आता सध्या हांवें 3 बायलां म्हाजे कडेन आसा एंड देन माय सिस्टर एंड मी. आय वॉन्ट टू नो की हे परवडटा तुमी कितें करता ते? येस, पळय जेन्ना एक बिझनस स्टार्ट करता तेन्ना सदांच प्रॉफीट काय आसना आनी सदांच लॉस काय आसना.
सो आमी जेन्ना हे स्टार्ट केले आमकां तितको प्रॉफीट जायनासलो, बट जशें आमी शिकले हाव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, कशें एडवर्टायज करप ऑन सोशल मिडिया, कशें फुडें घेवन एक स्टार्टअपाक फुडें घेवन कशें वचप, जशें आमी शिकले तशें तशें आमची ग्रोथ जाली आनी तशें तशें आमकां प्रॉफीट जावंक लागलें. गिराईक जे आसा हे ऑनलायनूच आसा की यू आर युटिलायज सम अदर प्लॅटफॉर्म्स ऑल्सो? येस, आमी एक्झिबिशन्स करता, स्टॉल्स घालता. इज देर एनी गव्हर्मेंट सपोर्ट फॉर दीस? म्हणजे तुवें कितें अशे स्किम्स हॅव यू अप्रोच सम गव्हर्मेंट अथॉरिटी फॉर द हेल्प? Right now I am new. Okay, so right now I am not aware of any government scheme, but आमी एक आर्टिजन कार्ड म्हणून आसता, तितून बेनिफिट्स आसता थोडे, सो ते आमी आर्टिजन कार्डाक अप्लाय केल्ले आसा. तुजी कितें मॅसेज आसा प्लीज टू द व्ह्युअर्स? येस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना हांवें हो बिझनस स्टार्ट केलो तेजो एक मोटिवेशन म्हणजे म्हाजो फादर ऑलरेडी रिटायर जाला. सो जे पळय म्हाजे बेजीक निड्स आसा तेका परत परत लागून ते बेजीक निड्स फुलफील करपाक परत परत हांव म्हाज्या पप्पा कडेन पयशे मागपाक म्हाका खूब लज दिसताली. सो हांवें चिंतलें वाय नॉट एक स्टार्टअप स्टार्ट करचें, आनी हें एक कारण जालेंच आहा. आनी दुसरें कारण म्हणजे म्हाका इकॉनॉमिकली इंडिपेंडंट जावपाक जाय, म्हाजो फ्युचर सेक्युअर करपाक जाय. सो जी पळय यंग आमची यूथ आसा, फिमेल्स आसा, तांकां हांव एकूच मेसेज दिवंक शकता, सांगूंक शकता कितें, तुमी आपलें कितें तरी करचें, जे तुमची जी हॉबी आसा ताका फुडें व्हरची. फॉर एग्जाम्पल हांवें म्हाजी जशी हॉबी फुडें व्हरोन म्हाजो एक स्मॉल स्टार्टअप सुरू केला, तसो तुमी तशेंच करचें. आनी इवन द हावजवायफ्स तेंच्यांनी ही पळय कला आसा आमची गोंयान गोंयकाराच्या बायलांच्या हातीन आसा, ही इनबिल्ड कला आसा. सो हांव तांकां सगल्यांक सांगूंक सोदता की तुमची जी हॉबी आसता ती तुमी करची. घराच्या चार भिंतीच्या भायर येवन ती आपली एक नांव समाजान जावचें म्हणून आपूण इंडिपेंडंट जावचें, आपल्या पेरंट्स किंवा आपल्या हजबंड्साचेर डिपेंडंट रावचें न्हू म्हणून आपल्यान भायर सरचें आनी तुमकां जें आवडटा त्या फिल्डान तुमी कितें तरी स्मॉल एक स्टार्टअप जावं कितें तरी सुरू करचें. सो ही आशिल्ली आमची स्वामिनी. तिजी मेसेज इज व्हेरी बोल्ड इनफ. यू हॅव टू बी इंडिपेंडंट, वेदर इट इज फायनान्शियल ऑर फॉर युअर डेली नीड्स, यू हॅव टू बी इंडिपेंडंट. सो ह्या मेसेजीचेर वी एंड अप. थँक यू व्हेरी मच फॉर गिविंग अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फॉर स्वामिनी. कीप वॉचिंग स्वामिनी, कीप वॉचिंग प्रुडंट. टेक केअर and goodbye. Question for episode 4. What is the course Shrutija is studying at the moment? WhatsApp your correct answer on 7709873986 by 5 p.m. on 31st July 2025. Please mention your name and place. And now it's time to declare the winner of last episode. In last episode, we had questioned what is the education of our Swamini Kaushya Sirsat Natekar, and the answer is BE Computer and MBA Marketing. And the winner is Vaishnavi Chanekar from Bicholi. She has won a discount voucher on one-day stay at Villa 51. Stay tuned for next contest.